दोनों आमचे कॅन्डिडेटाचे बाब नारायण मांद्रेकर फ्रॉम अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि बाब महेश्वर गोवेकर फ्रॉम शिवोली जिल्हा कॉन्स्टिट्युएन्सी दोघांचे नॉमिनेशन फायल केले आणि आयच्या दिसा आमकां आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मेवलो आय मीन ही इज प्रेझेंट हियर दिस इज बीजेपी की बेश्टेच नॉमिनेशन केले आणि सगळ्या फंक्शनाक पावतात ती पार्टी नाजाल्यार सांगूंक जाता आसलें बाबा नॉमिनेशन फायल कर तुमचे ऑफिसूय ओपन कर आनी आमदारा कडल्यान करूंक जाता आसलें बट बीजेपी पार्टी इज सगळे पडलेले हा हुस्को दवरतात आपले मेंबर हुंय कितें काम करता पळय ते आनी ताका लागून आमचो पार्टी प्रेसिडेंट सकाळी साकून सालिगांव गेला आणि आता शिवोली येयला थकलेलो हा 4 जेवला कित्याक हांवें फोन मारलेलो आमकां 4 पावपाचो आसलो 4 जेवला दिस इज वॉट इट इज हुस्क्यान बोललेले बाबा आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावूंक जाय म्हणून आमी अराउंड 4:30 आमचे नारायण मांद्रेकराचे ऑफिस ओपन केले आणि तिसोर घराघरांनी भोवले आणि आत्ता हे हांगा आमचे बाब महेश्वर गोवेकराचे ऑफिस ओपन करून आमकां आनी 2 कॉर्नर मिटींग हा एक सोडे आनी एक ओशे आय एम रियली थँकफूल टू आर बीजेपी पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल टू आर पार्टी प्रेसिडेंट आमकां दोनूय कॅन्डिडेट बाब महेश्वर गोवेकर आनी नारायण मांद्रेकर फावो केले म्हणून आनी दोनूय सिटां आमी व्हडल्या मार्जिनान जिखोवन हाडटलो म्हणून आयज आमी उतर दितात वी आर गोईंग देर आर हार्डली एनी डेज आमी जाणा कशे महेश आनी कशे नारायण घराघरांनी वयतात एक दीस नॉमिनेशन एक दीस आय मीन देर आर हार्डली एनी डेज पूण आमकां बीजेपी पार्टी इज वन सच पार्टी एवरी मंथ आमकां कहले नाल्यार कहले कार्य दिता ह्या म्हयन्याक हे कार्य कर दुसऱ्या म्हयन्याक दुसरे कार्य कर आमकां आमदार म्हणून खूब फावटी कितें सायबा परते परते कामां बट दीस इज वॉट इट इज कित्याक दिता कार्य लोकां कडेन पावपा खातीर आनी जेन्ना आमी लोकांचे टाचान रावता दीस इज द रिस्पॉन्स वॉट वी गेट ह्या आयच्या ह्या ऑफिस ओपनिंगच्या फंक्शनाक जे तुमी येयल्ले आसा तो मातसो प्रतिसाद कसो आसा तो दिसताय सद्याक आनी आमच्या वांगडा खास पावणे आमचे जे अध्यक्ष येयल्ले आसा हे आमकां ह्यान फुडें सुद्दां 2 आमच्यो कॉर्नर मिटिंगी जातल्यो आमकां मार्गदर्शन करपाक येयल्ले आसा कशें आमी फुडें सरपाचे आनी ह्या इलेक्शनाक आमी सारके जबाबदारीन एक वोटाक आमी कशें इम्पॉर्टन्स दिवन काम करचे आनी आमकां दोनूय सिटां ही जिखून हाडपाक लागून आमकां कितें करचें आमकां मार्गदर्शन सुद्दां आमकां दितले आनी जें काम आमच्या पार्टीन भारतीय जनता पक्षान जे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जें काम अख्ख्या गोंयान जे केल्ले आसा तेच काम आमच्या आमदारान आमच्या वाठारान हें काम फुडें व्हेल्लें आसा आनी हेच काम आमचो जो उमेदवार दोनूय उमेदवार आमचे जे झेडपीचे आसा बाब आमचो महेश आनी नारायण बाब हेच ह्या वाठारान हें काम फुडें व्हरतले पार्टीचे हात एकदम स्ट्रॉंग करतले आनी आमी एक सक्षम आमी आमचे कॅन्डिडेट्स आमी आमच्या एका जिखून हाडपाक आमकां इजी आसना पूण आमी 110% सारकेच आमी काम करून हे दोनूय सीट जिखोवपाचे आमी आयज आमच्या अध्यक्षाक आमी प्रॉमिस करता कारण कशें आसा आमचे बारीक बारीक कार्यकर्त्यांक आमी सारके फिल्डार वचून आमी हे दोनूय सिटां जिखोवपाचे आमी 110% ट्राय करतले तिच्या विचाराची याद येता छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता सब कुछ तेरा मन रे भारतीय जनता पक्ष लहान लहान गोष्ट आसता ती मनानसून 100% करपाचो विचार करता आयज त्याच विचारान जिल्हा पंचायत सदस्य हो विचार आमी प्रत्येकाचे मनातलो विचार घेवन फुडें वयता आयज अशा क्षणाक म्हाका सांगपाक बरें दिसता की सकाळी जशें सांगलें मोहितान की आमी जे उमेदवाराचे फॉर्म भरले फॉर्म भरतना माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर आनी मॅडम डिलायला लोबो असे सगळे जाणां उपस्थित आसले आयज जो आमचो भाग आनी अशा वेळेचेर जे आमचे ओपोनंट आहात तेंचे मनात अजून जुळानात सगळे पक्ष फुटोन सगळे कडेन पडलेले आसा भारतीय जनता पक्ष इलेक्शन येयलें म्हणजे लोकांकडे वचपाचो विचार धरिना सातत्य जीवनात परत प्रत्येक निमित्त घेऊन आम्ही लोकांची सेवा विचारान
आमी लोकांकडे पावता. तुमकां सगळ्यांना देव बरें करूं म्हणटा हांगा जमा जाल्ल्या कारण इतलो म्हाका तुम्ही प्रतिसाद दिल्ल्या बद्दल आनी म्हाज्या तुमी इतलो विश्वास दवरला म्हणून तुमकां हांव खरेंच आभार तुमचे आनी म्हाका तुमी फुडें काडलेल्या झेडपी इलेक्शनान तुमचे खरेंच देव बरें करूं. आनी हांव मागता की तुमी म्हाज्या वांगडा ह्या पयलीं आशिल्ले हेज्या तशेंच ह्या फुडें तुमी आसतले आनी जशें हांवें प्रॉमीस केला तुमकां की ह्या झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जी कामां आमी करूंक सोदता ती आमी करतले की आमकां बीजेपी सरकारान जितली आश्वासन दिल्ले तितली म्हाका ऑलमोस्ट सगळी कामां केल्लीं आसा आनी जी आमची कामां पेंडींग उरली आसा ती आमी करून दितले हे आमी तुमकां आश्वासन दिता. तशें हांव मागता आमचे डिलर मॅडमांक ह्याच्या पयलीं आमकां सदांच सपोर्ट केल्लो आसा, हर कार्याक आमच्या बरोबर आसा, आमकां फुडें काडलेलें आसा आनी जे डेव्हलपमेंट तुमी शिवोलेन पळयता तिचे खरेंच हांव म्हणटा ते आमी तिचे खरेंच उपकार मानपाचे आनी मॅडमीक रिक्वेस्ट करता आमी आतां झेडपी इलेक्शनाक फुडें जाल्यार ताका आमच्या बरोबर अशीच रावची ती